हॅलो. तर कशी आसात तुमी सगळीं? तुमकां सगल्यांक गोवन क्रिएशनाचो माये मोगाचो येवकार. तर आयज आमी करया साबुदानाची खिचडी. ताच्या खातीर हांवें हांगा घेतल्या एक कढाई. तातूंत एड केला 1 चमचो भर गांवठी तूप आनी 1 धाकलो चमचो मोहरी, 1 धाकलो चमचो जिरें आनी तशेंच हींग. आतां हांवें 4 वरां फुगोवन दवरिल्लें साबुदानूळ तातूंत एड केलां आनी ताका मातशें रोस्ट करून घेतलां. साबुदानूळ घातल्या उपरांत रोस्ट केल्लेलीं भिंगटां आनी भिंगटांचो मातसो पावडर तातूंत एड केला. ही उपासाची रेसिपी ताच्या खातीर हितून कांदो किंवा बटाट उपासाक जे उपकारना ते एड करूं ना. 1 मिरची, 1 ॲपल आनी थोडीशी कोथमीर बरी बारीक करून घेतला आनी एड करून ताका रोस्ट करून घेतला. आतां 1 चमचो हळदीचो पावडर आनी 1 चमचो मीठ घालून ताका बरें रोस्ट करून घेतला. आतां ही रेसिपी रेडी आसा. डू लायक एंड सबस्क्रायब माय चॅनल.